नमस्कार तुमकां सगळ्यांक पयलीं जे बोर्ड आसलेलो न्ही तांकां असो वेगळो बोर्ड आसलेलो डावन द स्ट्रीट म्हणून बोर्ड आसलेले. आतां बोर्ड तेंच्यांनी अपडेट केला, बोर्ड चेंज केला आहा. आतां तुमकां न्यू बोर्ड पळोवपाक मेळटलो. डावन द स्ट्रीट पयलीं आसलेले हांगासर आतां मम्माज किचन आहा. हे पात्रांव हांगाचे. आनी बाय तुजें नांव कितें? कॅन्सी. कॅन्सी. आनी तुजें नांव? एंटनी. एंटनी आनी कॅन्सी. पयलीं तुमगे बोर्ड दुसरे आसले न्ही, कितें आसलेले पयलीं बोर्ड? डावन द स्ट्रीट आसलेले. तर लोक कन्फ्यूज जातले, ताका लागून हांव स्पेशली तांकां बोर्ड दाखोवपाक येयला. तर न्यू बोर्ड पळयात हे भाशेन आहा. कितें नांव बोर्डाचें? कितें नांव? ओके. न्यू बोर्डाचें नांव तुमकां थिंगा दिश्टी पडटलें. मामास ऑथेंटीक गोवन इंडो चायनीज हे तुमकां मेळटले. तर पयलीं दुसरो बोर्ड आसलेलो तर कन्फ्यूज जायनाकात. आतां बोर्ड पयलींचो आनी आतांचो तुमकां मातसो डिफरन्स दाखयतलो हांव. पर हांगासर तुमकां ब्रेकफास्ट मेळटले. तेच भाशेन लंच पासून हांगासर भरपूर वरायटी आहा. तर येयात आनी पळयात मम्माज किचनान कितें कितें आहा तुमकां हांव दाखयता. पळयत रावा कोंकणी टीव्ही. येवन मुद्दम ट्राय मारून पळयात आनी तुमकां जेवण हांगाचें कशें दिसलें कमेंट सेक्शनान बरयात. हांकां अपडेट मेळत रावता. चला ब्रेकफास्ट बी दाखयता तुमकां. पळयात भाजी आसा हांगासर. चण्याचें रोस आहा, ते मिक्स भाजी, रोस ऑमलेटीचो रोस, पुरी, कांदा भाजी, पोळे, शिरा मातशें म्हाका दाट लागले. कणगे आसा, ब्रेड आसा, एक कॉर्न गोडशें म्हणटा हांव हेका. आनी हे कोंसलो हाय स्ट्रीट. हांगासर तुमी ड्रायव करून येवपाक शकना. हांगासर तुमी बशीन अथवा चलून येवपाचें आनी हे म्हाजें ब्रेकफास्ट. चला आतां ब्रेकफास्ट एन्जॉय करया. भजी, तर हे असलेले आमचे आजचे व्हिडिओ. देव बरें करूं तुमकां सगळ्यांक. तर पळयत रावा कोंकणी टीव्ही. तेन्ना देव बरें करूं.